मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, फारिसेवांक आनी दोन शास्त्र्यांक मोइसेसान दिल्लो कायदो हो पाळूंक तांचे एक वड मानताले आनी पळयत जाल्यार ते दुसऱ्या लोकांकूय तेंच करूंक लायताले हो कायदो पाळूंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी तें पळयलां. जेजू त्या फारिसेवाच्या घरा येता तेन्ना तो ताचे हात पांय धुयना जेवणा आदीं आनी तो ताच्या मनांतूच विचार करता आनी जेजू ताची ही चिंतना जाणा आनी तो जबाब दिता तांकां. तांचे फारिसेवांचे तो तांचे तोंडार मारता की ते तांचे भायल्यांतसून ते बरें दाखयताले दुसऱ्या लोकांक तांची जिवीत बरीं आसा म्हूण दाखयताले, पूण भितरल्यान तांची काळजां नितळ आसूंक ना. मोगाच्या भावान भयणीनो, जायते फावटी आमी असलींच करतात. आमकांय जायते आमी कायदे पाळटात, आमी मागण्यो करतात, आमी पूण करतात म्हूण करतात, भितरल्यान आमी बोवार्थान व मोगान देवाक जाय ते भाशेन आमी करूंक वचनात. आमचें हें नितळ काळीज देव पळयता. देवाक जाय आमच्या काळजांत मोग आसलेलो, देवाक जाय आमच्या काळजांत नितळकाय आसलेली. दुसऱ्यांक एक उदाहरण दिवंक आज देव आमकां आपयता. आमी भायल्यांसून करतात तेंच न्हू, भायल्यान दाखोवंक करतात तेंच न्हय, पण भितरल्यान आमचीं काळजां एक बऱ्या मनाचीं, एक उदार काळजाची जावंक आयज जेजू आपयता. आयज जेजू आमकां आनीक एक उपाय दिता. आमचीं काळजां नितळ करूंक आमी धर्मदान दिवंक. आमी करतात कोरेजमा करतात, आमी धर्मदान दितात, पूण हें धर्मदान दिता आसतना आमी कशें भाशेन दितात काय भितर आमचीं काळजां नाटकान भरलेलीं आसात वो आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक दितात काय हें आमी विचारूंक जाय. आमी आयज जेजू आमचीं काळजां नितळ करूंक ही धर्मदान दिता आसतना आमी उक्त्या मनान देवाक मानता ते भाशेन आमी करूंक आयज जेजू आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, आयच्या दिसा आमी ह्या वाचपांचेर नियाळ करता आसतना आमचें काळीज नितळ करूंक देवा लागीं कृपा मागुया आनी जेजूच्याच पावलांनी चलूंक, जेजूच्याच वाटेन वचूंक आमी देवा लागीं ही कृपा मागून मुखार वचुया.